गोवा फॉरवर्ड पक्षान 25 मतदारसंघांनी आपले उमेदवार थारायल्ले आसात। आमकां काँग्रेसीचो विचार करपाची गरज ना। लोक केंद्राच्या राष्ट्रीय पक्षांक विटिल्ले आसात। त्या खातीर आता लोकांक थळावो पक्ष जाय म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आम्ही ऑलरेडी कॅन्डिडेट ठरयल्ले आहा म्हटल्यार जाता। 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आम्ही ठरयल्ले आहा आणि हेच न्हू की आम्ही 25 मेरेन रावतले। येणाऱ्या काळात जर तशी गरज पडली जाल्यार आम्ही फुडें वयतले। खास करून लोलयेकर बाबान म्हटलं तेका लागून हांव परतून उच्चार करता की काँग्रेसीची आम्ही पर्वा करपाची म्हाका दिसता आमकां कसलीच गरज ना। येणाऱ्या काळात नॅशनल पार्टीक लोक विटलेले आहा। आम्ही परतून सांगीत आसता नीज गोंयकाराचे सरकार, स्थानिक पक्षाचे सरकार हे जनता हे फावटी प्रिय असतले जनतेक। तेका लागून येणाऱ्या काळात जे सरकार हांगासर असतले ही स्थानिक पक्षांचेच असतले अशी गोंयकारांची एक मानसिकता जाल्ली आहा। हेका लागून नॅशनल पार्ट्यांचे कितें आता काल पयर आमचो सीएम सुद्धा दिल्ली गेलो जाल्यार म्हाका दिसता संघटना जी आहा, संघटना आनी सरकार हो सदांच वेगळो आसपाक जाय। पण आमच्या सीएमांक एस्कॉर्ट करपाक पक्षाचो अध्यक्ष पक्षाच्या अध्यक्षाक मेळटाना दिल्लीक वचून तुवें पक्षाच्या अध्यक्षाक सीएमांक घेवन मेवळा जाल्यार हरकत ना। पण वेगळे वेगळे मिनिस्टरांक मेवळा आमचो सीएम। पूण तेका राखणदार कोण, राखपाक कोण? संघटनेचो अध्यक्ष। हे कितें म्हणजे तुमकां एक तर प्रमोद सावंताचेर विश्वास ना किंवा तेजे कॅपॅसिटीचेर विश्वास ना।